सोमेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो दीस, आलमांचो दीस, हेडती असलीं जायतीं नांवां आमी आयच्या दिसाक दवरलेलीं आसात. आनी कालच्या दिसाक जे आमी समरमलां आनी आयच्या दिसाक आमी समरमता. कालच्या दिसाक जें कितें आमी उगडास केलां आनी आयच्या दिसाक आमी तेंच परतून उगडास केल्यार बरें. जें कितें आमी समरमता कालच्या दिसाक 1 तारखेर आनी आयज 2 तारखेर नोव्हेंबराचे, ते आमचो भावार्थाचो गूट. म्हणजे आमी सत मानता म्हणटा तेन्ना भक्तांचो एकतार आमी सत मानता जाल्यार हो भक्तांचो एकतार. कालच्या दिसाक आमी समरमला जी मरणा उपरांत जैतिवंत जावन स्वर्गार गेल्या जैतिवंत पवित्र सभा. आमी ह्या संवसारान आसात ती पळयणारी पवित्र सभा. आमची वाट आजून पासून तशीच चालू आसा. आनी जी स्वर्गार वचूंक ना पूण पुर्गोतरीन आसा अशें आमी म्हणटा ती कोश्टवतली पवित्र सभा. जाल्यार हो भक्तांचो एकतार जेजूचेर विस्वास धरून जेजूचेर भावार्थ धरून आमी पवित्र स्नान घेतलेलीं सगळीं भावार्थी ह्या भावार्थान एक आसा. जाल्यार ही समरमणी करता आसतना आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हो एक दीस सोमेस्त मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास करून तांचे पासत मागूंक. हाचो अर्थ हो न्हय की आमी फकत एकूच दीस मेल्ल्यांचो उगडास करता. आमी वरसभर कितलीं मिसां भेटयता, आमी वरसभर कितलीं मागता आमच्या मेल्ल्या पासत. आमच्या घरांनी तेर्स लादीन जाता तेन्ना पासून घरच्या मेल्ल्या आत्म्या पासत म्हूण आमी तांचे पासतूय मागता. जाल्यार हो आयचो दीस खेरीत भाशेन पवित्र सभा आमकां दिता खेरीत भाशेन ह्या सगळ्या मेल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागूंक. म्हणटच एकवटान बाराबर रावन आमी मागता. आयचो विशय काय बरो सगळ्या वेळार जागृत रावूंक आमकां आपयता. कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नोकळो. कित्याची दीस न्हय म्हूण घडी आमी नोकळो आमच्या मरणाची. मरण केन्ना येतलें तें आमकां खबर ना. पूण मरण जेरूल येतलें आनी सगल्यांक येतलें. पूण मरणा उपरांत आमचें जिवीत काबार जायना. आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकान आमी आयकलां. आनी जाणवायेचें पुस्तक हें आयकतल्यांक पिशी म्हणटा. कोण ती पिशी? जी कोण समजली मरणान सगळें सोंपलें, मरणान तांचो नाश केलो आनी मरणा उपरांत आनीक कांयच ना, तांचें निसंटन जालें अशें म्हूण जी कोण समजतात ती पिशी. पूण ह्या पिशांक जाणवायेचें पुस्तक म्हणटा खबर ना की ताच्या उपरांत आनीक एक जिवीत आसा. आनी हें जिवीत सासणां करता तसलें. थंयसर भरवसो आसा. भरवशान जियेल्लीं ही भावार्थी म्हणजे तुमी आनी हांव आमी ह्या संवसारान जियेता ह्याच भरवशान की हें जिवीत आमचें सोंपल्या उपरांत आमी सर्गीच्या राज्यान भितर सरतले. आमकां सगल्यांक स्वर्गार वचपाक जाय. आनी आमी शिकल्या आमच्या भावार्थान मेल्या उपरांत आमची झुट्टी जाता. आनी झुट्टी जाल्या उपरांत जे कोणें बरें केलां जें कोणें सारकें केलां ती स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. आनी जी कोण वायट केलां वायट जिवीत जियेलां झुट्टी जाता तेन्ना ही आख्खी हें इवॅल्युएशन केल्या उपरांत इफेर्नान वयतलीं जी कोण वायट आसात तीं. आनी तेच बरोबर तिसरो एक जागो आसा ती म्हणल्यार पुर्गोतोर. स्वर्गारूय वचोंक उपकारो ना आनी इफेर्नांतूय पावपा सारको तितलें वायट करूंक ना. पूण शुद्धी जावपाक जाय. जाल्यार आमकां आमचो भावार्थ शिकयता जीं कोण स्वर्गा राज्यान आसात तीं आमचे पासत मागतात. जीं कोण संवसारांत आसात आनी तांचे वरवीं आमकां जायतीं बरेपणां मेळटा. आमची मध्यस्ती अशें आमी कालच्या दिसाक उगडास केल्लो. आमी जीं ह्या संवसारान आसा आमच्यान मागूंक जाता. जीं आमचीं मरून गेल्यात त्या भाव भयणां पासत आमी जीं जिवीं आसात तांचे पासत. स्वर्गार आसात तांकां आमच्या मागण्याची गरज ना. पूण तांचे बरोबर आमी देवाची वाखाणणी करूंक जाता, देवाची तुस्त करूंक जाता. हें आमकां भावार्थ शिकयता. जाल्यार जी कोण मरून पुर्गोतोरीन आसात आमी म्हणटा तांच्यांनी आपणा पासत आतां कांयच करूंक जायना. आपणाची शुद्धी करूंक निर्मळपण जोडूंक तांच्यान आपणाच्यो वस्तुंगी कांयच करूंक जायना. स्वर्गार आसात तीं भाव भयणां तांचे पासत मागतात. आनी आमी ह्या संवसारांत आसा तीं देखून आमी मिसां भेटयता. म्हयन्याची मिसां, वर्सांची मिसां, 3 वर्सांची मिसां वो आत्म्याची मिसां म्हूण तांकां आमी भेटयता. ही शुद्धी जावचे पासत. तांच्या नांवान आमी जायतें बरें करता. जावं आमी ओल्ड एज आसात
थंयसर जेवण दिता, गरिबांक आमी जेवण दिता, वो आमी दुसऱ्यांक तांच्या नांवान बरेपणां करून दवरता, जावं तांच्या नांवान कितेंय बरें जावं लोकांक आदार जाता ते भाशेन आमी तांच्या नांवान करता, तांची शुद्धी पासप। जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमकां जाणवायेचें पुस्तक सांगता ते भाशेन आमी पिशीं जावची न्हय, मरणान सगळें सोंपता म्हणून समजुचें न्हय, आनी दुसरो भाग हे सगळ्यांची झुट्टी जावपाची आसा, झुट्टी ना अशें आमी समजुचें न्हय, आमी पिशीं जातलीं। पूण सारकीं आमी आसात जाल्यार आमी समजतले की दर एक वस्त जी आमी करता ह्या संवसारान, दर एक उतर आमी उलयता, दर एक करणी आमी करता, ताची सगळ्यांची मनसुबी जातली। देखून आमच्यो करण्यो बऱ्यो आसत त्यो जावपाक जाय, वायट आसत त्यो जावपाक जायना। भाव भयणीनो, आमच्या पुर्वजांनी केल्ल्यो जायत्यो परंपरा आसात, त्यो आमकां स्वर्गाच्या राज्याची वो स्वर्गाच्या राज्याची वाट दाखोवपाक वो ती एक समोरमणी करपाक, तातूंतलीच एक समोरमणी वो एक परंपरा जी कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक जाता। पूण ही परंपरा करपाक कारण आसा, बेश्टें ह्यो परंपरा आमच्या पुर्वजांनी करूंक ना, पूण आयज आमच्यांनी म्हणूंक जाता आमी जायतीं जाणां पिशीं जाल्लीं आसात, पिसाट जाल्लीं आसात। जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या ह्या 10 आंकवारीची खबर, 5 पिसाट 5 शाण्यो, आनी आमी जायते फावटी पिसाट जाल्ल्यान, न्हय फकत तेल घेयनासतना म्हण न्हय, पूण ज्यो वस्तू आमचे पासत आमच्या पुर्वजांनी करून दवरलेल्यो तांचो अर्थ दुसरेच वाटेन व्हरून आत्मीक जो अर्थ आसलो तो आमी आयज काडून उडयल्लो आसा आनी संवसारी वाटेन आयज गेल्ले आसात। आतां ह्या दिसांनी नवे ट्रेंड्स आयले। आदीं आमची पुर्वजां 1 तारखेर घांटो मारताल्यो, दनपारच्या 12 वाजता सुरू जावन आमच्या कपेलांनी इगोर्जांनी घांटो वाजताल्यो मेल्ल्यां खातीर। आतां जबरश्यो आयकूंक येना, कित्याक चडशे जाणांक वेळ ना वचोन त्यो घांटो मारपाक आमच्या मेल्ल्यां पासत। हरशीं ह्यो घांटो आमचो साकिस्तांव मारता, पूण 1 तारखेर दनपारचे ते सांजे सगल्या लोकांक घांटो मारपाक आपणाच्या ह्या मेल्ल्या पासत ही एक परंपरा आसली। घांट मारता तेन्ना मागणें करूंक जाय म्हण आमच्या पुर्वजांनी आमकां शिकयल्लें। तशेंच सिमितेरीक भेट करप, नोव्हेंबराचो म्हयनो खेरीत भाशेन मेल्ल्या खातीर भेटयल्लो, ऑक्टोबराचो म्हयनो सोंपलो, तेरसाचो म्हयनो, जाल्यार नोव्हेंबराचो म्हयनो जो सुरू जाला तातूंत आमी खेरीत भाशेन मेल्ल्या पासत मागता। आनी आतां तावन सुरू करून आमी जेन्ना सिमितेरीक भेट दिता तेन्ना पवित्र सभा आमकां इंडुलजन्स दिता। सिमितेरीन वच, मागणें कर, सोत मानता म्हूण इंडुलजन्स फावो जाता। जाल्यार ह्यो परंपरा आमचे पासत ज्यो घडलेल्यो आसात आयज बदललेल्यो आसात। जायतो बदल आमचे भितर आयला। आदीं 1 तारखेर जायते जाणां लोकांच्यो वस्तू चोरूंक भोंवताले मेल्ल्यांच्या नांवान, कोण कोणाचे वाज चोरता, कोण आडसरां चोरता, कोण केळीं कातून उडयता, जायते निसणटणूय करताले आनी ते मेल्ल्यांचेर घालताले। आतां आमचे पवित्र सभेन जायती ताचेर शिकोवण दिल्या उपरांत आमी असल्यो वस्तू बंद केल्यात, चडश्यो करिनात आमी, आयकूंक येना आतां असल्यो वस्तू जाता म्हण। पूण आतां दुसरे भाशेचे ट्रेंड्स हाडलेले आसात। कालच्या दिसाक हॅलोवीन पार्टीज म्हणून जाल्ल्यो आसात। आदीं घडये दुसरे गांवांनी जाताले, दुसऱ्या कंट्रीनी जाताले, आतां आमच्या गोंयांतूय आयिल्ल्यो आसात हॅलोवीन पार्टी। म्हाका एक येयल्लो इनवायट हॅलोवीन पार्टी करपाक। हॅलोवीन म्हणटात तितून घडये आतां फुडल्या वर्सांनी हे ट्रेंड्स जावपाचे आसात। आदीं फुडें समजून घेवया हे हॅलोवीन म्हणटात तें कितें। हॅलोवीन म्हणटात तें सेल्टीक म्हणल्यार आयर्लंड जे आतां आसा, इंग्लंड आयर्लंड, थंयसर भोव आदीं सुरू जाल्लें। सोवेन अशें ताका म्हणटाले। आनी कित्याक सुरू जाल्लें, थंयसर आतां ऑक्टोबर जेन्ना काबार जाता तेन्ना तावन नोव्हेंबरान तावन विंटर हिवाळो जो काळोखी आनी खूब थंडगार हो हिवाळो थंयसर सुरू जाता। आमकां सगलो गोते भाशेन जो उजवाड दिश्टी पडटा आख्या दिसाचो तसलो उजवाड थिंगा ना, चडसो काळोख, भोव थोडो उजवाड येता तांकां। आनी असल्या वेळार भोव आदीं तांकां भिरांत दिसताली। ते पळयताले की हें मरण भितर चल्लेले भाशेन। म्हणटच ऑक्टोबराचो म्हयनो सोंपता आनी नोव्हेंबराचो म्हयनो सुरू जाता थंयसर ती एक व्हड अशी रिस्क।
जिविता आनी मरणा भितर. आनी जायतीं जाणां तेन्ना मरतात आनी मेल्ले ओतमे सकयल येतात अशी तांची समजणी आसली. आनी देखूनच ते सांजेक व ते रातीक ती जागी रावतालीं, उजो घालतालीं, पयलींचो उजो आसा तो पालयतालीं आनी नव्या उज्याचेर एके भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागतालीं. जशें नवें वरस जाल्ल्या भाशेन आमी पास्कांचे रातीक आमच्या उज्याचेर आशिर्वाद घालता. नवें वरस जेन्ना येता तेन्ना वेगवेगळो लोक हें नवें वरस ते भाशेन भेटयता, नवो उजवाड. ते भाशेन ही पोरजां सेल्टीक थंयसर ते मनयताले आनी मागीर तें सोवीन आसलेलें तें मागीर हॅलोवीन जालें. हॅलो म्हणल्यार भाग्योन जे आसात तांचे वाटेन हें मन ओडून हाडलें. पवित्र सोबीचोय हातून हात आसा. म्हणजे जे संवसारी वाटेन वेताले ते पवित्र सभेच्या वडिलांनी शिकोवन तांकां दुसरे वाटेन हाडले आनी ऑल सेंट्स डे हाडली. म्हणटच सेंट्स म्हणटा ते हॅलो तांकां आसा. ऑल हॅलोज म्हणल्यार ऑल सेंट्स. आनी सवका सवका तें ऑल हॅलो ईव म्हण आसली ती आतां हॅलोवीन केलें. आनी हॅलोवीन म्हणून आतां त्यो पार्ट्यो जातात. तातूंतलें जें मन आसलें म्हणजे तो लोक जो चमुरमतालो तो ह्या कारणा पासून चमुरमतालो तांचो विंटर सुरू जावचो आसा, आमचें कितें सुरू जावचें आसा. दुसरो कोण करता देखून आमी तें समोरपाक लागल्यात तेन्ना आमी आमची वाट एके भाशेन कुशीन सरून गेल्या. ओत्मीक नदर आमची पिसाट जाल्ली आसा आनी आमी ह्या संवसारी पिशेपणान एके भाशेन गुल्ल जाल्लीं आसा. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ह्या 5 पिसाट आनी 5 शाण्यांची खबर सांगता. जायते फावटी आमी आयकल्या, जायते फावटी ताचे शर्माव आयकल्यात, जायते फावटी ताचेर नियाळ केला. आमी कोण, शाणी काय पिसाट? आतां ह्या दिसांनी पिशें लावपाच्यो जायत्यो वस्तू चल्लेल्यो आसात. आतां एलिसांवाची तयारी चल्लेली आहा म्हणटच एलिसांवाचें उलयनासतना रावपाक जायना म्हज्यान. ह्या दिसांनी असले हॅलोवीन जायते येयल्ले आसात. पॉलिटिकल हॅलोवीन. हे हॅलोवीन म्हणटा ते फकत एक दिसाचे उरतात, मागीर तेन्ना. तशेंच ह्या दिसांनी चल्लेलें आसा. आतां एलिसांवा लागीं येता तेन्ना एक एकलो लिडर येता आनी एक एकलो हॅलोवीन प्रॉमिसीस करता. आमी हें दितले, तें दितले, तें दितले. आतां हॅलोवीन पयशेय वांटटा आनी आमचे मदलीं जीं कोण पिसाट आसात तीं खुशाल जातलीं हे पयशे घेवन. आनी ह्या दुडवांनी आमकां दिसतलें की आमचें जिवीत सुदरलें, थोड्या दिसांक तरी आमकां कितें तरी मेळ्ळें. आशा जाल्ली आसा आमकां, पिसाट जाल्लीं आसा आमी. आनी ह्या पिसाटपणान हो जो पॉलिटिकल हॅलोवीन जो चल्लेलो आसा तितून आमी सांडून वेता. आनी सांडून वेता जाल्यार भाव भयणीनो आमी चत्राय धरची गरज. ताचे उपरांत जें कितें येवपाचें आसा तें मागीर आमकां म्हारग पडटा. पॉलिटिकल हॅलोवीन म्हणटात तेन्ना आतां जे ते पयशे वाडटात आनी आमी घेता, उरलेलीं 5 वर्सां ते मागीर आमचे काडीत रावतात आनी मागीर आमी रस्त्यार वचून बोवाळ मारता. प्रोटेस्ट, मागीर रॅलीज, हें सगळें आमी करता. आमी पिशी सगलीं मागीर. तर हें पिसाटपण आमचे भितर आयलां कित्याक आमी सारकी वाट आसा ती पडनासतना वांकडी वाट पळोवपाक लागल्या. आनी इल्लें इल्लें जें आमकां पडटा, भिक्षा कशी पडटा ताचे फाटल्यान आमी आशेड्डी जाल्या. आनी हाचो फायदो काडून ही भुतां आतां वाडलेलीं आसात. आतां हॅलोवीन पार्टी जाता तेन्ना प्रायज आसतात. म्हाका इनवायट येयल्लो ताचेर आसलें बेस्ट हॅलोवीन ड्रेस. बेस्ट हॅलोवीन ड्रेस म्हणल्यार तूं जरी तर भूत कसो दिसता जाल्यार तुका प्रायज मेळटा. काय बरे वस्तू. भूत पासून दिसपाक तुका प्रायज मेळटा. बरें न्हेसपाक आमी प्रायज दिनात काय? बरें कोण न्हेसपाक सोदना ताचो कोण कित्याक प्रायज दिना? भूत जावपाक प्रायज मेळटा. आनी जायतीं जाणां आयज स्टेटस पळयात लोकांचे, आयज डीपी पळयात, आयज हॅलोवीन जाल्ले आसात सगळे. भाग्योन कोण जावपाक सोदना. आयज आमची भुरगीं तरणाटी तांकां मजा येता हॅलोवीन जावपाक. सांत बागेवन जावपाक आवय बापायन शिकोवंक ना. सांत बागेवन जावपाक हांगासर पाद्रीनी शिकोवंक ना. सांत बागेवन जावपाक आमच्या भितरल्यान तावन कांय येना. कित्याक पिसाट जाल्लीं आसा आमी. शाणेपण आमचें गेल्लें आसा. आनी जेन्ना हो दीस येतलो, अकस्मात तो येतलो म्हण आमकां हाचें शुभ वर्तमान सांगता. असल्या वेळार तयार आसांव काय आमी? कसली तयारी? भूत जावपाक, दुसऱ्यांक भिवपाक,
व दुसऱ्यांचें निसंटन करपाक आमच्या मेल्ल्यांच्या नांवान काय ह्या मेल्ल्यांच्या नांवान बरें करपाक आमी तयार आसा जाल्यार आयचो दीस भाव भयणींनो आमकां आनीक एक सोयेक आमचेरूच नदर मारूंक आनी आमी आमच्या जिविताची चाल बदलूंक भोव करून जें कितें चुकीचें आमी करता पिसाटपणां करता आनी उडोवन वेता हे सगळे भूत प्रेत आसात तांचे फाटल्यान ताचे पावटीक आमचें मन शाणें करूंक आनी ह्या शाणेपणान आमी ह्या संवसारान आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक कित्याक मेल्या उपरांत आमच्यान आमचेच पासत कांयच करूंक जावचें ना आतां जिवी आसतना करूंक जाय आमच्या मेल्ल्याचो आमी उगडास करून आयज आमी जेन्ना फोंड नेटयल्यात तेन्ना जायतीं जाणां म्हणटात आतां न्यू एक बरोसो थॉट आयला आतां सगळीं फुलां घालून इतले खूंय दुडूक पिड्ड्यार केले ती जिवी आसतना तांकां दिल्ले जाल्यार काय बरें जावपाचें ओय जायतें बरें जावपाचें पूण आयज मेल्लीं आसत तेन्ना तांकां सोडून दिवची ना तांचे पासत मागूंक आनी तांचे पासत बरेपणां करपाक आमकां सगल्यांक हो क्रिस्ती भावार्थ आपयता तर आयच्या दिसा की मिसाची भेट भेटयता आसतना ह्या आमच्या मेल्ल्या पासत मागता आसतना जाणां जावया आमचो सोडवंडार येता आनी अकस्मात आमकां हो आवाज येतलो पळयात न्हवरो पावलो उठात जागात तेन्ना जरी तर आमच्यो दिवल्यो तयार नात जाल्यार आमी नीट गेलीं खंय इफेर्नाची वाटेन पूण आमकां जरी तर स्वर्गार वचपाक जाय दिवल्यो आमच्यो आतांच तयार करुया आमच्या बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी दुसऱ्यांक जागृताय हाडून जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारून बरें आसा ताका आदार करून सहकार दिवन आमी आमची ह्या संवसाराची वाट चलुया